शेतकरी दितात आम्ही मान दिता सन्मान दिता। आयच्या या पुलाचे नाव मनोहर पर्रीकर काणकोण बायपास या गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून अनाउन्स करता आणि आमकां सगळ्यांक खूप खोस भोगता। परत एकदा तुम्ही सगळ्यांनी नेटान ताळयो मारून या प्रोजेक्टाचे स्वागत करचे और समेस्त सगळ्या काणकोणकारांचे विकास पर्व या बायपासांतल्यान सुरू जातले निश्चितच सांगता। हो बायपास जाल्या उपरांत आमचो टायम सेव जातलो। हो बायपास जाल्या उपरांत एकूय आमी एक्सिडेंट म्हाका दिसता जितके एक्सिडेंट प्रो झोन आशिल्ले ते सगळे एक्सिडेंट म्हणजे प्रो झोन जे आसा आमी काडून उडोवन हे वाटेन येता। आमचो वेळ वाचतलो, एक्सिडेंट जावचे ना। त्याच बरोबर आमी ते म्हणजे 7 मिनटांनी ते वटेन पावतले। त्याच बरोबर थंयसर आशिल्ले मार्केट जे आसा हे बी तितक्याच प्रमाणे थोडेशे ओस पडटले हाजी चिंताय आमकां आसा। हांव ऑलरेडी बाबा इंदोर फर्नांडिसा कडेन उलयतालो, आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन उलयतालो। आमकां जर शक्य आसत जाल्यार आमी म्हणजे दोनूय कारवारांतल्यान एंट्री जाता आसतना आनी हांगासर ह्या रस्त्याक जोड रस्तो मेळटा आसतना दोशी सायडीतली जागा जी आसा ही एक्वायर करून थोडीशी मार्केट प्लेस जी आसा ही दोन्ही कडेन डेव्हलप करपाचें आमचें स्वप्न आसा। लोकांक इतलो प्रॉब्लेम जाला तरी आसतना बाब प्रमोदान तेन्ना आमची मागणी आयकून की आमकां एक टेम्पररी वे करून दिल्ली आनी ताचो उपेग आमकां खूब बऱ्याक पडलो सीएम म्हूण लोकांक कांय अडचणी फाटल्या 2.5 वर्सांक कांयच गमोंक ना। पूण आतां जेन्ना पूल इनागरेट जातलो तेन्ना ते काडटलेच ती आनी ते मागीर लोकांक त्रास जातले। आमच्या विकास पुर्वी खरेंच दिवपाक हेच पुलाक न्ही गोंय भर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या 2020 डिसेंबर म्हटल्यार विविध तरेचो इन्फ्रास्ट्रक्चर घडपा आसा तेंचो मोलादीक वांटो आसा। 2 वर्सां भितर हेजो रिजल्ट कळटलो। गोंय आमी आर्थीक विशयाचेर जावं, मायनिंगाच्या विशयाचेर जावं, म्हादईचो विशय जावं गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता 100% कंप्लीट जातलो। आज आमचे गोंयचे पॉप्युलेशन जितले आसा तितले गोंयान इतल्योच गाडयो रजिस्टर केल्ल्यो आसा आनी हेका लागून आमकां बरे रुंद रस्ते जाय, बरे डेव्हलप रस्ते जाय। थोडो निसर्ग पेड्यार जातलोच पण लोकांनी हेजे लक्ष घालप ना। बन गया है और आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसा कोई ब्रिज होगा। मैं समझता हूँ, मालूम नहीं दुनिया में कितने हैं, लेकिन इंडिया में कोई ऐसा शायद ब्रिज नहीं होगा जो तीन नदी के ऊपर से जा रहे हैं। राइट, 3 नदी के ऊपर से जा रहा है। तालपुना नदी के ऊपर से गलगीबाग ब्रिज है और माशिम, ये 3 तो ऊपर से जो हमने बर्ड्स आई व्यू जो हमने वीडियो देखा, हम ब्राज़ील में बोल सकते हैं कि ये ब्राज़ील जो है ये बिल्कुल गोवा जैसा दिखता है। गालजीबाग, माशें आनी तळपण हे पूल जावचे अशी काणकोणकारांची कितले वर्सां पासून मागणी आशिल्ली। ही मागणी आज पुराय जाल्ली आसा। तशेंच हो रस्तो जाल्ल्यान गोंय आनी कर्नाटकाचे डिस्टन्स बाय रोड डिस्टन्स जे आशिल्लें तें 14 किलोमिटरान कमी जाल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर।